निलेश आने गुजर सर्व जायचं आम्ही विजिट केलं. रिझन इतलेच की आम्ही DOP-कडे मीटिंग घेतलेली आणि त्याचे एक मेमोरेंडम दिलेले DOP रिगार्डिंग पंचायत फंक्शनिंग पंचायत अफेअर्स. सो जे थोडे पंचायतीचे शॉर्टकमिंग्स आसात एज पर पंचायत राज एक्ट जे गजाली जायना म्हणजे ते आमी पंचायतीक DOP-कडे मांडलेले. मेमोरेंडम ऑफिसर मेमोरेंडम दिले थ्रू RGP पार्टीचे आणि तिने मागीर ते काडून व्हिडिओ धाडलेले आनी व्हिडिओच्या थ्रू तुमकां पावला आसलें जाल्यार तुमकां तुमच्या व्हिडिओन ते मेमोरेंडम धाडला की हांगा तुमच्या हो मेमोरेंडम तितून पंचायतीचे जे फंक्शनिंग आसा लायक मिनिट्स ऑफ मिटींग फोर्टनायट मिटींगेक पब्लीक बसपाक अरेंजमेंट ओके. मागीर जर स्क्रॅप यार्ड आसा स्क्रॅप यार्डाचें डेमोलिशन मागीर पंच सरपंच मिसयूज ऑफ पावर करता ते मागीर सेक्रेटरी रिपोर्ट करना ते हे सगळे गजाली भितर बरयल्ले आहा आनी ते फूल मेमोरेंडम तुमकां पावलें ना. सो हय जालें तेका मेल 10-15 दीस जातले. सो आमी तेंच विचारपाक येयलें की हें तुमचें डिस्कशन जालां काय म्हणून. सो तुमचे फोर्टनायट मिटींगेक ते घालून मातशें तुमी नेक्स्ट फोर्टनायट मिटींगेक डिस्कस करपाचें कित्याक कितें जाता पंच मेंबरूय थोडे नीव आसता सरपंचूय केन्ना केन्ना नीव आसता. सो सगळेंच एका वर्सान शिकपाक तुमकां आतां वर्सूय जावना कंप्लीट. सो तितलें शिकपाक मेळना. सो तेका लागून आमी तें डिस्कशन करून तें घातलां. सो तुमी तेजेर डिस्कशन करून तांकां ब्रीफ करपाचें सो दॅट तुमी एक ऑफिसर आनी ते कितें आहा ते तांकां कायदो कितें आसता कितें ना सगळ्याच पंच सरपंचाक खबर नासता ते चडशे जाण रीड करिना. सो तुमी मातशें तांकां तें सांगपाक जाय फॉर बेटर फंक्शनींग ओके. आनी हांगा थोडे तुमचे जे इश्यूज म्हटल्यार आमकां एक हें येयला म्हणजे तुमचें तें हें आसा तुमचें आबर जो आसा पेंडींग वॉक जो आसा तुमचो तो हेरिटेज सायट हेरिटेज सायट तुमकां पडटा सॉरी राया ओके. सो तुमचे रिटेनिंग वॉल आसा पळय तुमचें रिटेनिंग वॉल हय. सो तें सद्या कितें स्टॉप जालां तुमचें तें काम एक इश्यू कितें जाता मरे तूं आतां सांगत ते भाशेन मेंबर्सांक बरी तर तेणी जुडिक्शन खबर ना जाल्यार ते कित्याक काय उलयतले. आतां सेक्रेटरी म्हणटा ते भाशेन सेक्रेटरीक तरी खबर आसूंक जाय बाबा इट इज कॉमन जुडिक्शन नो कॉमन बाउंड्री आसा ती कॉमन आसा. आनी तो आतां सांगत ते भाशेन की WRD प्रोजेक्ट WRD तुका जुडिक्शन लागना टोटल तेजे अंडर. सो एक मेंबरान ते पंचायती मेंबरान ऑब्जेक्शन हाडलें कळ्ळें न्ही.
that carmolim Panchayat is encroaching in Raya. And he has wrote a letter to us. आम त्याका reply केली बाबा boundary is common and the project is taken by WRB. So here there is no boundary dispute also. And apart from there, आम्ही अजून त्यांना इथं एन्क्रोचेस जाल ना तो एन्क्रोचमेंट विचारले त्याका रिप्लाय केला तेजी रिप्लाय त्यांनी आमकां दिलो ना हय बट हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक कितें सांगलें बाबा यू कॅरी ऑन विथ द जॉब वाय आय हॅव ओनर्स NOC ऑल्सो ओनरागे प्रॉब्लेम ना तो तूं कितें हाडायता तो सांगता म्हणून यू अदरवायज टेक पुलीस प्रोटेक्शन एंड कॅरी ऑन. तो आता तो आयज करता फाल्यां करता म्हणून ड्रॅग करीत आहा. I have brought this to the notice of the MLA also. Okay. And I'm likely to meet our Sarpanch have मेळ्ळो. Sarpanch says he has no problem. Only what? Ward member problem. And now I'm going to meet our WRT minister. Okay. So that will be done. आणि सरपंच तुमचे आता स्वयंपूर्ण मित्र जे येता पळय आता ते स्वयंपूर्ण मित्राचे तुमचे हे कशें आसता तेजे फंक्शनिंग कशें आसता लायक तुमी वॉर्ड वायज स्किमीचे बी मिटींग बिकॉज इट्स व्हेरी स्मॉल विलेज सो हांगा तितली डिफिकल्टी जावपाक जायना मेजरली हांगा लोकल्स सुद्दां मोस्ट ऑफ चड भायले मायग्रंट्स हांगा चड ना सो तांकां आतां स्किम्स डिलिव्हर करपाक जे आसा पळय स्वयंपूर्ण मित्रांना प्रशासन तुमच्या जाय हो प्रोग्राम तुमी कसो लोकां मेरेन कसो हें करता पावयता तुमी. नॉर्मली आम्ही कितें केलो आहा जायते मिटींग घेतलो काँग्रेसांचे पर्यंत घेतलो प्रॉब्लम हियर आमी घेतली मिटींग ऑर्गनायज केल्यो अनाउन्समेंट करता बट अटेंडन्स इज रिस्पॉन्सिबल ताका लागून आमी वॉर्ड वायज पर्यंत गेल्लो. ओके दीस टर्मान अजून गेलो ना ग्रामसभाचे हे वाडोवपाक लागून वॉर्ड वायज पर्यंत आमी मिटींग घेतले. ओके एटलिस्ट तुमी हिंगा येता जाल्यार आमी तुमचे थिंगा वॉर्डान येता थिंगाचे तुमी जे मांडटले ते आमी मागीर हिंगा घालतले हे अशें केलां ना न्ही कोरोना अशें पूण थिंगाय पर्यंत प्रॉब्लम व्हेरी पुअर तुगे वॉर्डान पर्यंत येयल्यार पुअर आसा हें प्रॉब्लम हाव टू लायक यू नो बरें तूं आनी कितें फॅसिलिटीज सांगिल्ल्यो जाल्यार हें आसता रिस्पॉन्स ना जाल्यार कांयच ना. हय ओके इश्टें एक प्रॉब्लम जाता हांव वॉर्ड मेंबरां पर्यंत सांगता एटलिस्ट आतां कितें एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो एटलिस्ट 10 जाणां तरी घेवन या म्हणटा 10 जाण ते 10 जाण पर्यंत येवपाक आसता. ग्रामसभेचे अटेंडन्स कितें आसता तुमचे एट द मोस्ट 50 लास्ट 50 60 कळ्ळें. तुम्ही ते वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटीज काढला ते आम्ही परत आमची चिंता करते तुम्ही जायना अटेंडन्स जायना सो आम्ही कितें केलें आमची एक वॉर्ड एसटी भेटता तितून तेका 5 तुका सब्जेक्ट करूंक मेळटा एक पोवर्टी एलिवेशन मागीर हेल्थ आसा मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा मागीर एसटी आनी वुमन प्रोग्राम केलो रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम केलो आधार कार्ड अपडेट केलो एसटी सर्टिफिकेट प्रोग्राम दुखून येयना कोण त्याच्यामुळे तिथे बेनिफिट सांगता म्हणून आम्ही 1 महिना 2 महिने सुद्धा घराघरान एक रातचे सांजचे भोंवताले मनसो ट्रॅकिंग केलं कोण की एसटी आतां सर्टिफिकेट आहा गो बायल विडो कोण आसा आनी भुरगीं कितली आहा एसटी सर्टिफिकेट सगळे स्किमीक जाय आनी मागीर तुका स्किमी सगळ्यो स्टार्टिंगच्यानच लागता न्हू एक रुरल अलावमेंट प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप आसता मॅट्रिक स्कॉलरशिप आसता मागीर रुरल बराड स्कीम आसा मागीर गोवा तुमच्या सायडीन ना जाल्यार तेका लोन आसता सो तशें आमी करून ते घरा घरान बसून तशें करता तसो इम्पॅक्ट चड पडलेलो. वॉर्ड वायड डेव्हलपमेंट कमिटी आसता पळय 10 जाण 5 मेंबर करना जाल्यार कोण आसता पळय 10 मेंबर आसता 12 मेंबर मॅक्सिमम आसता तितून वॉर्ड कमिटी तेच म्हणजे पार्ट ऑफ मागीर BDC
तशें आमी केल्ले तशें तुमी जाल्यार करूं तेगे इम्पॅक्ट बरोबर तो बरो बरो म्हणून वर डेव्हलपमेंट काय कितें जाता सरपंच लोकांक कितें दिसता हें कितें तरी म्हाका बेनिफीट मेळटलो तें जो मेरेन दिसता. ताका बेनिफीट मेळना पळय तो मेरेन तो येना म्हणजे तो नांवचें म्हाका कितें पडला तसो ती मेंटेलिटी तशी जाता सो ताका मातशें तुमकां ट्रीक करून ते मायक्रो लेवलाचेर मातशें करचें पडटलें म्हणजे एक घेवन आतां फॉर एग्जांपल आतां हांगा फार्मींग आसा न्हू लोकांचें फार्मींग मायनर मेजर आनी कितें आहा नुस्त्याचें फिशरमॅनाचें कांय मायनर मायनर 2 खाजना आहाय ओके खाजना चलता तुमची काय चलता बरी ना ओके सो खाजनाच्या बांदांचो बीन तें कांय येना म्हाका इशू आहा रे बट कितें जालो आहा लायक 3-4 years बॅक मरे एक बांद हेणे WRDनूच घेतलो हां कॉन्ट्रॅक्ट दिलो हां आनी मागीर तेणी कॉन्ट्रॅक्टरान सोडलो हां सोडलो कित्याक आय थिंक बिकॉज ऑफ स्मार्ट वेंडना जालो ओके ओके सोडलो तेणी आतां वता पेंडींग ते मातशें इशू आहा आतां आमची शेतान 2 पीक काडटाले हां हाजनकार उदक सुबेज वता म्हणून थंय दुसरी काडूंक मेळना थिंगाय प्रॉब्लम कितें आहा आमी शेतकारांक कितें सांगताय तुमी बी शुअर तुमी रोयताय दुसरें पीक काडटाय जाल्यार तांकां आमी स्टॉप करूंक शकताय थोडे ना हें आसा श्रीपणान तेयी कोन्ना आनी तुयी कोन्ना तेचो जावंक जायना प्रॉब्लम आहा आतां कितें जाता आमी तांकां प्रेशर थिंगा मामलादार इनवॉल्व आसता मामलादार मातशें स्टर्न एक्शन घेतली जाल्यार दॅट कॅन वर्क एक पीक काडटा तुमी न्हू एक पीक काडटा बट तिंतूय मरे सोगले रोयनाय 2 तर बंद दवरला आमी तांकां जायतो एप्रोच जाला की बाबा एक क्लब करूया क्लब केलो की ना कितें जाता तूं रोयना जाल्यार आमी रोयता सगळे हय एकलो कितें जाता आपल्याको जायना म्हणून रोयता दुसरो पडले कोणाक रोयल्यार आपल्याको आहा अशें आनी जे मनशाक कोणा खरें रोवपा जाय न्ही तेगे मागीर हे रोयनाय म्हूण तेगे हायन वयता सो तेका लागून हांवें कितें म्हणलें क्लब करूया फेन्स कोण दिता कॉमन फेन्स करता आनी मागीर कोण रोयना तेगे फुडें आमी रोया आनी तेगे कितें शेअर आहा तो दिया पूण थिंगाय प्रॉब्लम आहा प्रॉब्लम हय म्हणजे ते शेतकार फुडें चलोवपाक जाय नाजाल्यार हांवें दुसरी ऑप्शन दिलें बाबा एकले तरी म्हाका शेत दिया हांव फुडें सरता हय म्हणजे कितें जाता न्ही हांव तरी हांव फुडें सरता दुसऱ्यांकूय पळयता अशें जाता Lalu nuntar to दुसरी वाटी तो एक म्हणून पांच एकूच तो 5 मिनिट जाले मेळ्ळे ताका आनी हय मेळ्ळे आमकां आनी ती शेतकार कितें म्हणटा जाणा सरपंच आयकलो हांवें मातशें की तेचो इफेक्ट शेतांक पडटा म्हणटा अशें शेतांक पडना आतां शेतांकूच तो एक्चुअली कितें आहा मरे कंक्रीटायज न्हू तो प्रोजेक्ट WRD कंक्रीटायज सो तेचो इफेक्ट म्हणटा शेताक येता आनी जोरी कितें आहा म्हणटा तो सारकी खबर चोय जोरी आहा जोरी मेंटेन केली मेंटेन कळ्ळें न्ही नाय मेळट्यो पर्यंत कितें जालें आतां हे पेंडींग आसलो वर्स जालीं आनी आतां पर्यंत हांव आमगे मेंबराक सांगतालो आज 4 दीस उदक ना आमगे केसो बोवाड उदक ना उदक ना बोवाड केसो गेले ग्रामसभेक हांवें सांगितलं हे आतां आमी जे जोरी जोरी आहाय न्ही ते मेंटेन करूंक जाय आनी आतां थिंग तो हाडयता पळय थिंगा आतां न्ही आदीं हाडोन आहाय ती हाडोन हाडायताले उदक तें उदक हाडायन कितें जातालें वॉटर टेबल वयर चडटालो गेले पाटी आमी तें उदक हाडायल्लें नुस्त्याक आयलें नुस्त्याक कोण हायन तें म्हणटा डिफरंट इशू पूण कितें जाता हे भाशेन आतां हो इशू जालो म्हणटच एटलिस्ट रॉ वॉटर तरी सप्लाय करूंक मेळटा आमकां आनी हे फ्रेश वॉटर डायरेक्ट तुका एक दर्या वयता विदावट एनी यूज तेका लागून हें केलो आहा आतां कॉन्क्रीट म्हणटा न्ही 6 मिटर्स हायट आहा सो तूं बेज तो कॉन्क्रीट करूंकूच पडटा आनी मागीर रबल आहा रबलांचे सो कितें जाता पयलीं तेंपार बरे कामदार मेळटाले ते भाशेन ते फातरान बांदून हाडटाले आतां नाय न्ही ते सो आनी हेन इंजिनियरींग पार्ट आमी कांय कोन्ना that is done by the engineers and they
त्याने ते भाषेन करून केला ना न्ही. आता ते म्हणटात तो कोण म्हणटा शेताक किती इफेक्ट जाता कांय जायना. आता तेच्या पयलीं आतां ते हाडवून बांदलो आनी बेज तुगे कॉन्क्रीट आहात. बट देन इयर्स येयलो की ना तेजे वयल्यान ते तुगेले सिल्ट येता बेज बंद उरलो. सो तेका लागून कितें आहा हेच हे तुका प्रोग्रेस जाता डेव्हलपमेंट जाता ते हितून तुमी चेंजीस करूंक पडटा. दॅट इज नॉट अ बीग इश्यू. दॅट इज अदर सायड ते सायडाची जाता ते आख्खी जुडिक्शन आहा पळय आतां हें आहा पळय ढॉक बी आहा पळय हय आम बाउंड्री ही बाउंड्री म्हणगेली म्हणजे दोड आहा ती दोड आहा ती बाउंड्री एगेन आतां ते भाशेन म्हणटा ते भाशेन आसले ते सायडीन तो कोण बांद वाडायच म्हणटा ती बाउंड्री मुगे बाउंड्री जाता तेका बेता or village man. Look down to see. My boundary is marked here. And he raya common wall. Atto arise punta inga. Palla he. Okay. So ye munge boundary. So boundary common ni. You can't say I am encroaching in. I am just repairing the boundary. Correct. So I tekte sangile. Attu tege plan card. Tege inga aspa na boundary. Wo nala ho. After the nala is my boundary. नाला तुमका पडटा. Nala amka pata. Total nala and the boundary is there. Yes. गडे म्हणजे सगळं बीज आहे ती करता. होय. ते दाखव. Okay. तर मी boundary कर. Whatever nange into. It can be forward. ये तू आता एक गडोलो ही आणि हो रिवर ह्या त्या ही बाउंड्री तो इथे आम तो नाला ना हिंगा येतेच भाशेन ही येस पडलो आहा आणि तो हे म्हणटा तो पळय हिंगा तो सगळे आणि इवन ही आहा तो Only the retaining wall आहे ती हय बट इवन एक्शन करता कोऑर्डिनेट करू पडटा हय आता तू सांगत ते भाशेन वी कॅन राईट टू द डिपार्टमेंट बट अगेन ते म्हणटले दे हॅव टू डू. आता तुवें कशें आमची नोटीस हाडल्या ते भाशेन आमी तेंची नोटीस हाडूंक जाय. ही हिस्ट्री पयलींची मेंटेन करपाची ही आमी लेटर करूंक शकताय. बट द जुडिक्शन बिलोंग्स टू कारण ते तो आमकां सांगता तो ट्रेलर येईल थिंग कितें तेका प्रत्येक आम्ही प्रोविजनल एनओसी दिलो. फ्रोझन फ्रुट्स तुमची आणि पहिले ते येतात नाही नोटीस पहिली ग्रामसभेची बरी आहे नोटीस सगळे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट मागीर तुमचे मागीर तुमचे बजेट तुम्ही 4-5 लोकांचे प्लेस केला मात्र वेबसाईट आता तो त्याने फोन दिलो सवय झाला नाव ना तिंगा वासा आला त्याने आज फोन केलो मला त्याने सर्विस स्नॅप्स दी म्हणून आपण अपलोड करतो मला दिसतं सरपंच तुमची वेबसाईट आता आम्ही किती असेंब्लीन क्वेश्चन मारला आमकां आमदारांचे क्वेश्चन मारला सगळे पंचायतीचे ऑल वेबसाईटीची हायकोर्टान ऑर्डर काढलेली आहा की सगळे जे इन्फॉर्मेशन आहा आरटीआय चार्टर काय म्हणजे जावपाक मिनिट्स जाले नोटीस स्कीम जाले डेव्हलपमेंट प्लॅन बजेट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट मागीर तुजे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सगळे वेबसाईट आसपाक जाय. आता हो विलेजर हेका आतां घरा बसून ते परत हिंगा येवपाची गरज ना तुमचो टायम वेस्ट सेक्रेटरीचो टायम वेस्ट तुमच्या स्टॅम्प वेस्ट सर्टिफायड करपाक सगळे वेस्ट टायम सेव जाता म्हणून हायकोर्टान ऑर्डर काडलेली. मागीर गोवा इन्फॉर्मेशन कमिशनरान ऑर्डर काडली की हे दिवपाक जाय म्हणून डायरेक्टर तुमकां ते तेन्ना 2019 मेमोरेंडम दिले ते अजून वेबसायटी सगळ्यांची आसा मात अपडेट कोणूच करना तुमची वेबसायट बजेट आहा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट आहा हे आहा पण भितर काय ना into bere I agree. भितर But काय ना into 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 ege
बाळदेस ना ही बाळदेस आमगे कामोली दुसरी ही कामं दुसरी ही बाळदेस दुसरी कामं ते आहे. सांगते असं नाही तर गाव सांगलेलं की त्यामुळे मिस्टेक ओ आणि यू तुम्ही स्पेलिंग ना सांगते ते इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट आता आमची झालो हा इंटू आय एग्री आणि हे सरपंच घ्या तुम्ही सामके द्या तुम्ही कोणाला तरी एक थर्ड पार्टी दिला मेंटेनन्स दिला ना ते हे केलं ना असं इंटू किती हा या इंटू मातशें हांव फाटीं आहा आय एग्री दे ना ते कितें ना, तुम्ही ना, कोणाला एक काम, एक एक काम तुम्ही एग्री बरोबर ना अदरवाइज आय टेक पर्सनली ना, ना. आता कितें जालां हा जे हे आता हांव सांगता तुका सांगलें की तुमच्या MLA जे असेंब्ली तो आमी तेच्या पयलो कित्याक मुगे कितें आहा जे कितें आहा न्ही लोकांनी येवची गरज ना सायटीर वच तुका जाय ते म्हाका अंडर रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन आनी म्हाका थिंगा हे कित्याक केल्लें हांवें हे दोन रिजन एक इट शूड बी क्लीन ट्रान्सपरंट सेकंड आयज हांव आहा फाल्यां ना कोण येत तेकाय त्रास आसोंक श्री पडना बरोबर कळ्ळें न्ही ते सिस्टम करून दवरल्यार आसोंक जाय पूण हांवें केल्लें आतां हिंग म्हाका फकत कॉम्प्युटरान मातशें हांव वीक आहा सो ते तुम्ही थर्ड पार्टी कोणाक दिला तो करून घ्या तू फक्त कितें घालपाक जाय तेका दिल्या पुरो आता इवन आमी ग्राम सभे या कितें स्किम्स आहात त्यो अनाउन्समेंट करतात न्ही त्यो पर्यंत नाका म्हणल्यार एक क्लिकाचेर सगळे मेसेज तो एक पायखाना असा ओके सगळे लोकांक एकदम मेसेज ना कितें आमी तर मिनिस्टराक विचारलें आमी की कित्याक पंचायतीकडून नाका विचारले तर तेणी तो आन्सर काय दिना आमी एज अ विलेजर आतां हो कामोलो हांव एज अ विलेजर वेबसायट ना जाल्यार म्हाका कितें रायट आसा सरपंच नाजाल्यार सेक्रेटरी हे घेवपाक तर तेणी सांगलें अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 4 तुम्ही पर्सिस्टंट रनिंग ऑफ ड्युटीज सरपंचाच्या डिस्क्वॉलिफिकेशन घालूंक शकता सारको सेक्शन आमकां 50 सबसेक्शन 4 करना ते आन्सर नाका तुका सांगता आमी करतले ते फुडली गजाल कित्याक आमगेल्या आमी सामकें ट्रान्सपोर्ट हो आन्सर एमएलएन दिला सॉरी मिनिस्टरान दिला हो रिपोर्ट आहा तशा तुम्ही तेच्यातून पॉलिटिकल करतलो म्हणून तुमचे तो विचार आहात न्हू तुम्ही आउटसोर्स करून करपाक जाय कारण कित्याक आमकां तो डेटा आलो आमी घरा बसून सगळो मेळटा हांगा येवपाची गरज ना सगळो डेटा आहा हो सांगता उद्देश आनी फक्त जर फोर्टनायट मिटिंगेक कोण जर बसोंक येता जाल्यार अलाव ना थोडे पंचायती कितें म्हणटा खुर्च्यो ना थोडे म्हणटा ना ना The only thing that before पहिले येताले सेक्रेटरी तो इश्यू किती जालो तो हिल कार्टिंग आमकां तो मातशें ते माहिती गेल्ले ते तो हिल कार्टिंग तो वयतलो तो NGT एनजीटी So ते हिल काटिंग नासलो थिंगा हय कितें आसा ते हिल काटिंग न्ही तेका आमी एप्रुवल दिलो फॉर अ प्लॉट डेव्हलपमेंट फोनचो म्हणटा तो फक्त तेच माहिती मिटींग जालो ते सगळे लोक गेले ते जाले हां ते NGT अथॉरिटी आमी लायसन्स दिला बेस्ड ऑन द एप्रुवल and based on the conversion okay but the villagers got to the notice की false month हां so tank am git सांगितले if it is false you give us proof will withdraw ते आमगे हिंद असतात apart from that आम्ही डिपार्टमेंटाक रोयलो आहा की विलेजर्स म्हणटा हे डॉक्युमेंट false कळ्ळें न्ही you give us रिप्लाय अजून पर्यंत येयलो ना एक दोन डिपार्टमेंटान रिप्लाय केल्या ते कलेक्टरान लेटर केल्या दॅट ही हॅज रोड टू द कन्वर्शन सेल कितें तेणी कितें दिला यू रिप्लाय तेजे रिप्लाय इन द मीन टायम त्या विलेजेस एनजीटी गेलो कळ्ळें न्ही सो एनजीटी वी हॅव रिप्लाय नाव वी आर वेटिंग वॉट एनजीटी इज गिविंग द ऑर्डर ऑर्डर प्रमाणे साठी एक सर्क्युलर एक मेसेज व्हायरल जाता म्हणजे किती डॉक्युमेंट आरटीआय कितें घातलो न्ही कोण केसी कितें अप्रोच जाला दिसता म्हाका कोण विलेजर सो तेंगे म्हाका डॉक्युमेंटूच ना आरटीआय पेटिशन फायल फायलो मिसिंग कितें आहा हां ती पयली कायलो ती वॉरियर्स आनी केस कायलो हायकोर्टान that is a separate issue ते हय एका कनेक्टेड ती पूण आमी जे हे दिला लायसन्स दिला बेस्ड ऑन द एप्रुवल
सरपंच कितें असलें आमकां सांगचें कितें सपोर्ट जाय आमच्या सायडीच्यान एनी टायम ओके बी अवेलेबल ओके नंबर